वेनरेशन गोंयचे सायबाचे वेनरेशनाक हांव आयलो तो पसून लेट आयलो. हांव बरो बेगीन येवंक जाय आसलो. हांव फेस्ताचे मिसाक सदांच येता. हांवें फेस्ताचे मीस गेले 20-25 वर्सां केन्ना चुकोवंक ना. गोंयचो सायब हो गोंयकारांक पावता, सगळे गोंयकार मानतात आनी म्हाका दिसता की ह्या सरकारान हें एक्सपोजिशन आनी वेनरेशन जें जाता तें बरें हँडल केलां. ह्या वर्सान जर हे सरकारान कितें बरें केलां म्हणून जर सांगूं येता जाल्यार दीस इज वन ऑफ द फ्यू थिंग्स वेर द गव्हर्मेंट हॅज सक्सिडेड इन मिटींग द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द पीपल. भरपूर लोक आयले, लोकांक बरे भशेन हँडल केले. बाब संदीप जाकीस आनीक आलेश सिकेर म्हजो इश्ट, तांणी म्हाका दिसता दे हॅव रिस्पॉन्डेड वेल टू सिच्युएशन्स. वेन पब्लीक इन्क्रीज्ड दे एक्सटेंडेड द आर्ट्स, they gave facilities to the handicapped. They have seen to it that there is order, there is proper procedure and system in the whole thing. आणि म्हाका दिसता हेंच करप हें सरकाराचें कर्तव्य जाता. अतिथी देव भव म्हणून जे आमी म्हणटात, that the guest who comes or the tourist who comes is God. तें हातून म्हाका दिसता in keeping with that principle what they have done is very good. The government, especially my colleague Alesh Sikher and Sandeep Jakis, needs to be praised for the good work that they have done. There are other things, you can criticize the government in so many things. I don't want to do it today because today is not the day to remind the government that they should have done preparations in advance. Everybody knew that the exposition happens once in 10 years. Why were things done in the last minute? Why were preparations not done in advance? Why were people like Alesh Sikher not given charge initially? There are so many questions, but still, all in all, everything has come out well. I think this year, when tourists have dwindled in Goa, the exposition has saved the economics of the state. So, गोंयचो सायब गोंयकारांक फक्त आधार एक इमोशनल आनी स्पिरिच्युअल आधारूच दिना, इकॉनॉमीक आधारूय दिता. सगळे फ्लायट खूब जाण नॉन कजिनो फ्लायट्स म्हळ्यार फ्रायडे सॅटर्डे संडे सोडून वर्किंग डेजाचेर फ्लायट ज्यो फूल आशिल्ल्यो गेले 2 म्हयने इज बिकॉज ऑफ एक्सपोजिशन. भरपूर लोक आयिल्ले आहा आनी गोंयचे सायबान आमची इकॉनॉमी वचून राखपाक आदार केला असो सगळ्यांनी एक्सेप्ट करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हें चड गरजेचें आतां. आमी इम्प्रूव जावंक जाय हाजे फुडें आनी ओल्ड गोवा हॅज टू बी मेड अ प्लेस वेर पीपल विजीट. इट इज वन ऑफ द आयकॉनीक एरियाज ऑफ गोवा, लँडमार्क्स ऑफ द स्टेट, एंड आय थिंक वी हॅव टू डू मच मोर to see that better facilities are given to the tourists who come here.